आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे तेतून तुमचे सगळ्यात पयलीं स्वागत करता। आणि आयज विषय जो आसा पळय ते आमच्या बशीच्या धंद्याच्या संदर्भातले विषय की सगळ्यान पयलीं माझी बस म्हणून सरकारान जी इंट्रोड्यूस केल्या गेल्या वर्सा ती एक जाली। मागीर दुसरी आमचे AI कॅमेराचो जो विषय आसा दुसरो, आनी तिसरो फ्लायओवराचो विशय आहा। हे 3 मुद्दे पळय जे आहा तेका लागून आमी आयज म्हापशान प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे पयली मिटींग दवरलेली आनी आतां प्रेस एड्रेस करता। आतां पयलो सगळ्यान मुद्दो म्हणजे माझी बस पळय जी स्कीम आहा सरकारान इंट्रोड्यूस केल्या तिचे नोटिफिकेशन जे आहा हे 5 मे 2025 जे येयल्ले। त्याच्या उपरांत ताका आमी विरोध केल्लो म्हणजे ते नोटिफिकेशन काडटना सरकारान कदंबाच्या अंडर माझी बस स्कीम आमी एप्लाय करतले अशें नोटिफिकेशन काडलें। ताका लागून आमी ताका विरोध केल्लो कदंबाच्या अंडर। आनी 26/5/2025 मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेशन केल्लें रवींद्र भवन सांखळे हांगासर। आतां ज्या तरेन पळय सगळें पळय हे चलता मागीर आमी ताका विरोध केलो, फायल सरकाराक मूव जाली। मागीर सरकारान परत 1 तारखेक आमकां कळयलें की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर ती स्कीम आमी लागू केल्या। ती लागू केल्ली स्कीम आयज पर्यंत आमकां मेळना। पयर सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री 10 बसी ज्यो कदंबान हाडल्या तेचे इनॉग्रेशन करतना पणजे सांगूंक लागलो की म्हाजी बस स्कीम आमी प्रायवेट बसकारांक दिता। बसकारां मदीं आनी गोंयच्या जनते भितर संभ्रम आहा की आमकां कितले पयशे मेळटा आनी कितले ना पळय ते। आनी बसकारां भितरूय संभ्रम आहा की कोणाक बाकीच्यांक मेळटा जाल्यार आपल्याक मेळना काय म्हणून। आयज हेचेर पड्डो उडयतना हांव लोकांक पर्यंत पावयता मेसेजी सगळ्या बसकाराच्या समोर की ही स्कीम जी आहा ती सरकारान अजून पूर्णपणान सरकाराची लागू जावंक ना। आतां पळय जे नोटिफिकेशन येयला तेकाय परत विरोध केला, कित्याक तितून क्लॉज जे आहा पळय 15 वर्सां वयल्या गाडयांक आमी दिवचे ना ते मान्य ना। मागीर दुसरी म्हणजे तेचेर कितें आहा की पेंट वॉशिंग सेम आसपाक जाय, ATM टिकेटींग मशिनां सगळ्यां कडेन आसपाक जाय। सगळे विशय पळय जे आहा हे विरोध करण्यासारखे आहा, कारण अजून पर्यंत टॅक्नॉलॉजी 100% गोंयांत चलना। हांव सदांच सांगता काशीनाथ शेट्टीन केबल जर कापले जाल्यार सगळी टॅक्नॉलॉजी हेंची बंद पडटा, म्हणजे सगळी ऑफिसां डेड जाता इंटरनेट नासल्यामुळे। ताका लागून सरकारान पयलीं विचार करूंक जायो की टॅक्नॉलॉजीचो आपले कडेन बाबा 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा जाल्यार ती लावप। आतां आमी सगळ्या ऑफिसांनी सुद्दां पेमेंट जे ऑनलायन आसले ते कॅश करून घेतलेले आसा परत, कित्याक रिझर्व बँकेच्यो ज्यो गायडलायन्स आहा BNS सेक्शन जे आहा कॉयनेज एक्ट जो आहा तो खंय तरी वायलेशन जातालो हे आमी सगळे दाखोवन आयज आमी कॅश सगळे कडेन करून घेतलेले आसा। मागीर दुसरो विशय म्हणजे की फ्लायओवराचो आयज सरकारान जो पळय फ्लायओवर बांदपाक हातीन घेतलो 4 जून 2024 तेचे इनॉग्रेशन जालें। 2 वर्सांचो टायम दिल्लो, 2 वर्सांचो टायम जो 24 जून 2026 काबार जालो। आतां परत सरकारान 2 म्हयने तांकां एक्सटेंड करून दिल्या, 10 सप्टेंबराक इनॉग्रेशन आहा। आतां हे सगळो फ्लायओवराचें काम म्हणजे पयलीं अटल सेतू जेन्ना बांदलो तेन्ना म्हापसा पणजे रूट पळय जो आहा ह्या बसकारांक सगळ्या आनी खास करून नॉर्थाच्यो पळय ज्यो बसी पणजेन वयता सगळ्या बसकारांक त्रास जाताले कंजेशनाक लागून। लायनर जे आहा ते 2 म्हयन्यान मारचे पडटाले, 6-7 म्हयने येता ते। क्लच प्लेटी 6-7 म्हयने येता पळय त्यो 2-3 म्हयन्यान घालच्यो पडटाल्यो। बाकीचे मेंटेनन्स आहा, बशीक खंयच्या वाटेनच्यान काडून ट्रिपी चुकताल्यो, डिझल कन्जम्पशन एकदां 10:30 म्हापशेच्यान बस सुटलेली 1:30 जायसर पणजे पावनासली। हे सगळो विचार करून अटल सेतूच्या वेळा वयले हाल जे जाल्या त्याच्या उपरांत आतां फ्लायओवराचें काम सरकारान हातून घेतलें। अटल सेतूच्या टायमार 1 रुपयाचें कितें कॉम्पेन्सेशन सरकारान दिलें ना, पूण आतां आमी फ्लायओवरचें पळय काम पर्वरी हातीन घेतलेलें तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागलेलें आनी सरकारान ती फायल मूव करून आतां म्हाका तें इन्फॉर्मेशन मेळटा ते प्रमाणे म्हयन्याक एक 10,000 कॉम्पेन्सेट करपाक ही स्कीम फॉर्मुलेट करपाक लायल्या। तेजे पेपर चालीक लागलेले आहा, ते आतां इन्फॉर्म केला सगळ्यांक। मागता सरकारा कडेन परत तुमच्या माध्यमांतल्यान ही जाता तितले बेगीन लागू करची आनी 10 सप्टेंबर पर्यंत ती सगळ्यांक दिवची आनी ज्यो बसीचे लिस्ट बी फायनल केला पळय तांकां ते तेंच्या पर्यंत ती सरकारान जाता तितल्या बेगीन पावोवची कॉम्पेन्सेशन जे पळय आहा ते। आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा आतां AIचे पळय जे सगळे कडेन कॅमेरा केल्या तर सगळ्यांचें म्हणणें कितें आसलें की ज्या ज्या जाग्यार ते चालू केल्या सीट बेल्टांक लागून तालो येता। आतां जे हे सीट बेल्ट लागू जावच्या पयलीं
पासून बसी ज्यो आहा पळय गोंय राज्यान ह्यो सगळ्यो बसी चालू आहा. आतां सीट बेल्ट जर चालू येता जाल्यार ताका टायम दिवपाक जाय. कोणाचे फिटनेस सोंपता पळय आनी फिटनेस रिन्यूवल आसता तेन्ना बसीचे पासिंग आसता त्या वेळाचेर ते लागू करपाक जाता. त्या संदर्भान तांकां सांगलां सगळ्यांक की फाल्यां आमी डायरेक्टरा कडेन हांव हेचेर चर्चा करतलो आनी ते तालाव बिलाव कितें आहा पळय ताका रिलॅक्सेशन पळोवया कितें मागपाचो प्रयत्न आसतलो. आतां दुसरें म्हणजे कितें आहा AI पळय जे सरकारान चालू केला तेचे वरसून सामान्य मनशाचे सरकारान लूट चलयल्या वा हांगासर आरोप कित्याक करता की फायन जी पळय येता पळय AIचेर ही मोटर व्हेकल एक्टाचेर फायन आधार धरून मोटर व्हेकल एक्टाची बेस धरून सरकार ती इम्प्लिमेंट करता पळय. म्हणून जेन्ना तो ट्रॅफिक चेतन सुर्लेकार म्हणून PI पळय जो आहा ट्रॅफिकाचो हांगासर अंजुना फाटीं कोणाची तरी टू व्हिलरीक तेणी ड्रंक एंड ड्रायव्हिंगाक धरली. आमी ताका एक्ट दाखयलो. एक्टान 202, 203, 204 सेक्शन जे आहा 185 सेक्शन आहा. हांगासर कोण जर पियोन चलयता जाल्यार ताका फूल पावर दिल्ल्या कायद्यान की तेणी ताका अरेस्ट करपाक जाता. म्हणून हे पुलीस कितें करतात ताका अरेस्ट करून कोर्टा कडेन प्रोड्यूस कर मागीर ताका लॉकअपान दवर वो आपल्याक झंझट नाका हें काम आपलें वाडटा म्हणून ते कोणाची गाडी पळय ती आहा ती भितर उडयता. म्हणून हे सगळे प्रकार कितें आसा हे बंद जावपाक जाय आनी डायरेक्टराक ह्या संदर्भान रिप्रेझेंटेशनूय दिलां. जर तर मोटर व्हेकल एक्टाच्या आदाराचेर जर तुमी जर फायन मारता लोकांक मागीर तोच मोटर व्हेकल एक्ट चेतन सुर्लेकाराक तो लागू जायना काय म्हणून आमी तेचें सस्पेन्शन सुद्दां मागलां. CMाक रिप्रेझेंटेशन दिलां पळय तितून. आतां आयज आमकां परत वारंवार ह्यो मिटिंगो घे वारंवार आमकां रिप्रेझेंटेशनां दी विशय जे आहा पळय ते सुटाना. 50 रुपयाचे पळय फायन येता पळय आफ्टर फिटनेस एक्सपायरी ती फायल सरकारा कडेन परत पेंडींग आहा. मागीर दुसरें आमचे फिटनेस फी वाडयल्लेली. फिटनेस 20,000 जाल्ली 10,000 15,000 जाल्ली मागीर 10,000 जाल्ली ती कमी करून आमी मागलेली सरकारा कडेन. ती फायल परत पेंडींग आसा सरकारा कडेन. अश्यो सगळ्यो गोश्टी पेंडींग आहा. आतां दूख दिसता सांगपाक की हांव एक बस संघटना लीड करून सुद्दां आमच्या बसकारांक खुबशा खबर ना. CMाक अर्जंट केन्ना मेळचें पडटा पळय तेन्ना रवींद्र भवनान वचून आमकां CMाक मेळचें पडटा लायनीक रावन. आतां थंय खंय दोन वाद जाल्ल्या कारणान आतां थंय नंबर केल्या. एकदां म्हाका 64 नंबर गावला म्हणजे 63 लोक म्हाज्या फुडल्यान 64व्या नंबरार रावन CMाक मेळोन आमकां ह्यो आमच्यो व्यथा पळय ज्यो आहा ह्यो आमकां मांडच्यो पडटा. पळोवंक गेल्यार आयज रवींद्र भवनचें पळय आहा हे CMान GMC कहें करून उडयला. पयलीं लोकांक GMCन सकाळ फुडें 5 आनी संक पडटाले नंबर काडपाक थंयसर आनी लोक नंबर घेवन मागीर ते OPDक थंयसर लोक लायनीक रावताले. पूण आतां रवींद्र भवनाची सांखळेच्या वेवस्था मुख्यमंत्र्यान GMCच्या पॅरलल करून दवरल्या. थंयसरूय लोक आतां 4 आनी 5 नंबर काडपाक येवपाक लागले आनी थंय लायनीक रावन मुख्यमंत्र्या कडेन पळय व्यथा मांडटा. दुर्दैव म्हणजे कितें मुख्यमंत्री पळय आश्वासनां दिता. काल हांवें सांगलां प्रेस कॉन्फरन्सान 1 नंबर नौटंकी मुख्यमंत्री आमकां गोंयांक लाभला की कितें पळय उलयता पळय तर तेकाच खबर आसना. आतां एक्चुली आमकां एक राजाराम म्हणून तेणें वयश्टी दिल्लो आसा ताका फूल डायरेक्शन दिल्लें की बाबा कितें आमचें कामां आहा ती कर. पूण तो राजाराम खंयच्या संवसारान वावुरता आनी तो कितें करता पळय ती आमकां काय कळपाक मार्ग ना. केन्ना फोन घेतलो जाल्यार घेतलो ना जाल्यार ना. अशा परिस्थितीन आमचो वेवसाय सगळो घुसपाटलेलो आहा आनी व्यथा ज्यो आहा बसकारांच्यो पळय त्रास जे आहा हे दिसान दीस वाडत. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सगळे वेवसायीक जे आहा हेंचेर उपासमारीची पाळी आयज हाडलेली आहा. इलेक्ट्रीक बसीचो विशय काल हांवें पणजे घेतलेलो आहा तेचेर हांव चड उलयना. इलेक्ट्रीक बसींक लागून सुद्दां आमकां पळय जे त्रास आहा ते काल आमी पणजे मांडल्या. काल हांवें अनावन्समेंटूय केला कितें म्हणून की आमी गडकरीक काळे बावटे दाखयतले. तितून आमी एक ट्विस्टूय केला पयर काल परत की अमित शाह येता पळय तेन्ना अमित शाहक सुद्दां काळे बावटे दाखयले वयतले कित्याक निशेध करपाक की तांकां कळपाक जाय की राज्याचे पळय सरकार आहा पळय हे बारीक लोकांक कशें चिड्डिता पळय काळे बावटे दाखोवप म्हणजे व्हडलें कितें ऑफेन्सीव न्हू. ते एक प्रकारचें आंदोलन आनी सरकारान म्हाका दिसता सरकार लोकशाही जर मानता जाल्यार ह्या सरकारान मुक्तपणान ते आमकां करपाक दिवंक जाय. रस्त्यार खंयसरूय आमची वेवस्था करची आनी आमकां ते काळे बावटे दाखोवपाक दिवचे कित्याक तो एक प्रकारचो निशेध की आमच्या पोटार पांय दवरता म्हणून. हितून कोण जॉईन जातले ते म्हाका खबर ना. टॅक्सीचे विशय प्रलंबीत आहा, रेंटे कॅबाचे विशय प्रलंबीत आहा, मागीर आमचे रेंटे बायकाचे विशय प्रलंबीत आहा. आयज टॅक्नॉलॉजीक लागून रेंटे बायक लायसनां पळय दिल्ली ती रिन्यूवल जायना लोकांची 2022
अशी लोकांची प्रत्येकाची धंदेवाल्याचे आज येतात. सगळ्यांचे धंदे भारतीय जनता पार्टीने सत्तेर येयल्यामुळे 2000च्यान आणि 2014तल्यान केंद्रान येयल्या उपरांत काबार करून उडयल्या. 2014 नरेंद्र मोदी सत्तेर येवच्या पयलीं बशीची किंमत 15.5 लाख सुमार जाताली. आयज ती किंमत 40 ते 35 लाखाचेर पावल्ली आहा. बस सुद्दां नवी घेवपाची आज परिस्थिती उरोंक ना, तितलो इन्कम येना आनी हप्ते भरपाची ताकद उरोंक ना. अशा रितीन हो वेवसाय सगळो सोंपोवपाचो घाट घातला. तरी आसतना आमी हातपाय मारपाचे म्हणजे एक आमची लढाई कायदेशीर स्वरुपान चालू आसा आनी ते आमी दिता. पळय अपेक्षा दवरता की हे जे आतां मुद्दे आयज मांडल्या म्हापशान तेचेर वेगळ्या तरेन आंदोलन जातलें. म्हणजे हांवें पळय ते दिसा एक दीस सांगला प्रेसान की स्वताच्या जिवाक त्रास करप ना, चॅकपोस्टाचेर बी वचप आनी हेंचे पयशे उखलून हाडप. म्हणजे ते इलेक्ट्रीक गाडयांक लागून काळे बावटे दाखोवप हे वेगळे आंदोलन आणि बाकीचे जे विषय प्रलंबीत आहे हेचेर गरज पडली तर सरकार सोडयना. नोटीस दिवन सुद्दां फाल्यां आमी कागदपत्राचो व्यवहार करतले. जरी सोडयना जाल्यार चॅकपोस्टार वचून परत पयशे उखलून हाडचे पडटले. कित्याक म्हाजी बस करच्या आदी एप्रील 19 ते मार्च 20 पर्यंत देणे फ्युअल सबसिडीचे पयलींचे जे उरला ते सरकारान बेगीन दिवंक जाय अशी आमची हांगासर मागणी आहा. म्हाजे विशय मांडून जाल्ल्या तुमकां कितें विचारपाचें पळय कितें आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या उपरांत मुख्यमंत्री सगळे आयकता आनी सगळे डायरेक्शन दिता, पूण अधिकारी आयकना न्हू. हे दुर्दैव मुख्यमंत्र्याचे. आनी परत परत मुख्यमंत्र्या कडेन वचून कितें सांगप मागीर. आतां त्या दिसा STA मिटींग पळय जी जाल्ली त्या STA मिटिंगेन जे मुद्दे मांडलेले रेंटे कॅबाच्या संदर्भान, रेंटे बायकाच्या संदर्भान, बसीचे इलेक्ट्रीक बसीचे परमिटाक आवश्यकता करपाक आनी दुसरे आमचे हेचेर टॅक्सीचे विशय ट्युरिस्ट टॅक्सीचे हे मुद्दे मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक की ते सोडून दी म्हणून आनी मागीर डिसिजन जेन्ना मिनिट्स हातीन दिता तेन्ना आमचे ते सुटाना. म्हणजे आतां काय कळना की मुख्यमंत्र्याक ते भियाना आसतले. म्हणून मुख्यमंत्र्याक वारंवार सांगीत आसता की 1-2-4 अधिकाऱ्यांक जो पर्यंत तूं सस्पेंड करिना तो पर्यंत तुजें एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा, जो भंय पळय लोकां मदीं वचपाक जावो पळय तो भंयच खंय वयचो ना. आयज पळय कशें आहा पयर ते बोरयेच्या साईबाबाच्या देवळाक लागून एक पेटिशन गेलें हायकोर्टान गेला. थंयसर स्वता हायकोर्टान सांगला लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण गोंयान ना म्हणून जंगल राज चल्लेले म्हणून हायकोर्टान ते दिसा एक हे केलें टिप्पणी केल्ली आहा तेची ऑब्जर्वेशन काडलेलें आहा. आनी PI आनी तो PSI पळय जेणे FIR रजिस्टर करूंक ना ताका स्वता उपस्थितीत राव म्हटला. पण त्या आदाराचेर होता चेतन सुल्लेकार बी पळय आहा. असले PIंक जो पर्यंत सस्पेंड करिना तो पर्यंत कायदो आनी कानून पळय हो कोणाक सामान्य जनतेक. म्हाजो प्रश्न आहा सरकाराक सामान्य जनतेक AIचेर फक्त फायन मारतना तुमी सेक्शनां पळयतले आनी बाकीची पळय जी तेणी पळय आपलो कायदो पळय वापर करूंक जाय कायद्याचो कोणाक तरी अरेस्ट करप ड्रंक एंड ड्रायव्हर तेन्ना तो पाळचो ना अशें चलचें ना. मोटर व्हेकल एक्ट जाता जाल्यार तो लागू जावंक जाय नाल्यार जे होळी करा नाल्यार आमी करता. आमकां सांगा मोटर व्हेकल एक्ट लागना AI कॅमेरा बंद करा लोकांक लुटू नाका. गोंयांत जायत्यो आमी प्रायवेट बसीस सद्याक पळयलेल्यो आसा आनी जो तुमी आतां विशय मांडलो पळय ते मेंटेनन्सा बद्दल जे आतां तुमी मागणी केल्ली 10,000 मेरेन कित्याक सद्या बसींचे कंडिशन जे आसा हे समोर दिसण्याक येता. अशा हेतून परिस्थितीन 10,000 हे फावो सद्याक मेंटेनन्सा पळय पावना. म्हणून कितें आहा सरकारची आर्थीक परिस्थिती बरोबर ना. आतां जेन्ना सबसिडी आमी 2000 जून 18 ते मार्च 20 पर्यंत मागली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां कितें सांगलें की 1 वर्साचे 7-8 म्हयन्याचे पयलीं दिता. म्हणजे जून 18 ते मार्च 19 पर्यंत पयलीं दिता. मागीर परत 2 मिटिंगो जाल्यो पयलीं म्हणलो 4 म्हयने दिता मागीर परत 5 म्हयने अशें करून ती 2 हितून दिली 2 स्लॅबांनी दिली. आनी आतां परत फुडले पळय जे दिवंक जाय ते आजून दिवंक ना. म्हणून मुख्यमंत्री घोशणा करता म्हाजें घर म्हाजो फ्लॅट म्हाजी स्कीम म्हाजी बस हे सगळे स्किमी घोशणा करता. टायमपास चल्ला सगळो. म्हणजे मुख्यमंत्री ते सांताक्लॉज बी कळ्ळें आहा ते क्रिसमसाक भोंवता चॉकलेटी दिता आनी ते भुरग्यांक खूश करता. तशें मुख्यमंत्री ते चॉकलेटूय दिना बेश्ट घोशणा करून लोकांक खूश करप चालू आहा. म्हणून हांवें सांगलां कितें की जुमलेबाज नौटंकी कशी करप ही प्रमोद सावंता कडेन शिकप. हे सरकाराचो विशय जाता. आता दुसरो विशय मेन आतां सद्या जशें हांवें सांगलें की बसीची हार्दिक परिस्थिती पॅसेंजरांची सेफ्टी बद्दल तुमी सगळे आता कशा तरेन पळयतले कित्याक आतांची परिस्थिती आमी बसींची पळयता जाल्यार खंय ना खंय आमकां बिकट सारकी दिसण्याक येता. सिटां सारकी नासता हें नासता म्हणजे सेफ्टी बद्दल आतां आमी उलोवया कित्याक एक सीट बेल्टाचो विशय जालोच
जर फर्स्ट एड दवरूंक जाय भितर आनी कितें दवरूंक जाय वो बसीन जेन्ना मिसबिहेव जेन्ना चोडवां बिडवां आसता तेंच्या कडेन जाता तेन्ना खंय ना खंय पळयलां की ज्या तरेन सपोर्ट तांकां मेळोंक जाय तो खंय मेवलो दिसना की येना हेका कशे तरेन पळयतली कित्याक बसीन जायतो लोक चडटात ओके कोण पियन चडटा कोण मिसबिहेव करता चोडवां वांगडा हेचेर सांगा पळय कितें आसा न्हू ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळय आहा पळय तितून एक पॉयंट हांव एड करता ड्रायव्हरांचे तुमचे प्रॉपर युनिफॉर्म कंडक्टर तुमचा त्याचो प्रॉपर युनिफॉर्म हेचेरूय उलोवया आमी पळय कितें आसा न्हू सगळ्यो गोश्टी पळय आहा कायद्यान बंधनकारक हे बंधनकारक आसात हे कोण ते ना म्हणूंक शकना आनी ते प्रत्येकान ड्युटी पळय ड्रायव्हराक जेन्ना पगार पात्र फारीक करता तेन्ना तेजें कर्तव्य तेणी तो युनिफॉर्म घालपाक जावो कळ्ळें न्हू आनी जर तर कितें तर तशें जर जायना बी जाल्यार ऑथॉरिटी पळय आहा ते तालो कोणा पात्रांक दिता तेंच्यांनी ते तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय जर तशें तर जायना कित्याक तुमी स्वता तरी पळयलें आसतलें की कांयच कळना बाबा तो कंडक्टर आहा तो ड्रायव्हर आसा कित्याक एक खाकी पॅन्ट आसता तर वयले नासता वयले असले जाल्यार सकयले नासता आयडी नासता तेंचे कडेन एक प्रॉपर जर आयडी दिली की हो कंडक्टर हो बसकार हो सिलिंडर जाल्यार पळय कितें आसा न्हू मूळ जाणून घे कितें आसा आतां सद्या न्हू हो धोक्यान येयल्लो वेवसाय म्हणून कित्याक सांगचो पडटा जेन्नाच्यान इलेक्ट्रॉनीक बसी पळय हाडल्यो पळय इलेक्ट्रीक बसी तेन्ना हे आमचे कडले ड्रायव्हर आहा पळय हे सगळे उठून ते वचपाक लागलेले आसा आयज कितें आसा हांगासर तूं तर चड परिस्थिती पळय सरकारान कितें केला अनहेल्दी कॉम्पिटिशन निर्माण केला हांगासर जर आमी जर ते सगळे कायदे सांगपाक वचत आनी कितें करीत तो फाल्यां उठ्ठा आनी ते ईवी बसीन वयता थंयसर कामाक वयता पयलीं कितें जालें आमच्योच बसी जेन्ना पळय चलताल्यो प्रायवेट तेन्ना आमी हे सगळें सांगपाक शकताले आतां ती परिस्थिती उरोंक ना म्हाका कळटा तुमी कितें म्हणटा पळय ते पूण सेफ्टी किंवा आनी कितें गोश्टी आहा हांगा खंयच कॉम्प्रमायज जावंक ना आमकां जेन्ना जेन्ना कोणाचे फोन येता म्हाका तर रेगुलर एक 2 किंवा 3 एक 8 दिसांक फोन अशे आसता ते इमिजिएटली आमी सॉल्व केले वयता आनी व्हडले सिरियसली अशें काय आमच्या तरी बसीन आसना बसीन जायना ह्या तुका ठामपणान सांगूंक शकता कित्याक आमकां लोक संपर्क करता इमिजिएटली कित्याक आनी ते बी कितें चड व्हडले गोश्टीचेर न्हू बारीक बारीक गोश्टीचेर खंय हाफ टिकेटीचे आसात किंवा स्टुडंटाक कोणी चड नाका म्हणल्यार बारीक विशय आसता पूण ते तरी आसतना आमी भर घेवन आमच्या परीन आमी ते सोडून दिता RTOक सुद्दां एक्शन घेवपाक रावना सगळे बसकार जे आहा तांकां आमी संपर्क करून डायरेक्शन दिता त्या प्रमाणे ते विशय सुटावे जाता पळय शिस्तय आसपाक जाय पळय हो धंदो बरे भाशेन चलपाक जावो पॅसेंजर आमच्या बसीन येवपाक जाय कित्याक जो पर्यंत पॅसेंजर आमच्या बसीन येतलो आनी हो धंदो चलतलो तेन्ना आमच्या पोटाचो विशय सुटतलो हे आपय सरकार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा आनी कितें म्हणटा पूण आमी कितें म्हणटा की आमचें पोट चलता त्या धंद्याचेर तेन्ना म्हाका दिसना खंयचो बसकार कोणाक त्रास करपाचो हेतू आसता किंवा आनी कोणाचें कितें इंटेन्शन आसता अशें कांयच आसना काही गोश्टी पळय तुमी आतां सांगलेल्या प्रमाणे अशें कोण पियालो किंवा आनी कोण एक लेडीज सिटाचेर कोण दादलो बोल ह्या गोश्टीचेर वाद जाता ती प्रॉपर ट्रेनींग कंडक्टराक नासलेल्या कारणान ते कशें हँडल करप ह्यो गोश्टींचो अभाव आसा पूण त्यो गोश्टी जर सगळ्यो जर जाग्यार घालतलो जाल्यार आमी कितें करूंक ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन त्याच बरोवन दीस घातलेली आहा की वर्कशॉपां दवरा आतां ते रोड सेफ्टी विकान फक्त 2 दीस दिसता हांगा ते बॅनर लायता RTO किंवा सरकार पूण बाकीचे पळय जे वर्कशॉप दवर एक ट्रेनींग कार्यक्रम दवर किंवा हेल्थ चॅकअप कर हे कितें मेकॅनिझम आहा काय ना पळय एक रेस्ट रूम ना प्रत्येक बस स्टँडाचेर पळय आतां ते EV ट्रान्स कंपनीक 7,000चो प्लॉट दिता चार्जिंग स्टेशन करपाक पणजे बस स्टँडार आमी 2005 रेस्ट रूम मागता पळय कितें आहा शेवटी ड्रायव्हर जो हो मनीस आसता तेजो कोण तरी एक फॅमिलीन शिका आनी तो तर राती हॉस्पिटलान तेज्या फुड्यान रावला सकाळी पात्रांवाची बस बंद उरता म्हणून तो जर बसीर येता एक मदीं गॅप मेळटा जाल्यार ताका एक मातशी रेस्ट घेवपाक किंवा न्हिदपाक आयज कितें मेकॅनिझम आहा काय ना आमी रेस्ट रूम मागता पूण आमकां गोंयकारांक दिना पूण EV ट्रान्स कंपनी पळय आहा ताका 7,000चो प्लॉट चार्जिंग स्टेशनाक दिला आयज तुमी बस स्टँडाची अवस्था पळयतले कितें आसा एक रेस्ट रूम मागलो दिना एक आनीक कितें आमी ऑफिसाक मागले म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा एक ऑफिस बस स्टँडार आसपाक जाय ते आमकां दी म्हणजे लोकांच्यो कितें समस्या त्यो तांकां थंय मांडपाक मेळटा पळय तुका सांगलेल्या प्रमाणे कितें आहा आमचें पोट चलता हेचेर आनी हो पूर्णता धंदो सुदारपाक आनी कायदेशीर चलोवपाक आमचे पूर्ण सगळे ह्या सहकारी आहा पूण ताका कांय गोश्टींक सरकारचें सहकार्य लागता हे न मेवळ्यामुळे आमकां आयज रस्त्यार येवची पाळी येता आनी ह्यो मिटिंगो घेवन सरकाराची भुमिका मांडची पडटा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर